सुरुवातीक आमी गायन करूया A23, पेज नंबर 11, A23. Powietrze ci sopra, ucite bahamundi, devarok angeli, ekus mogam fami, amci mona santosta, amci kalsa murgota, amci toda ulasta, soy sorbes ora. Amci mona santosta, amci kalsa murgota, amci toda ulasta, soy sorbes ora. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचेही नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो. कालसांतलें बरोवन वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी भावता अशें सोमी आमकां शिकयता. पेद्रून अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रस्नांक जबाब दितना कालसांतल्यान म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तर ह्या उतरांक सोंपता तसलें आमचें भावाताचें जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कडचो बऱ्या वावराड्याचो इनाम जोडटलीं आनी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान आमी मागुया. आणि ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचे आमी दूख धरुया आणि जेजू लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी विद्यार्थ्यवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somiaka klutkor, somiaka klutkor, klutkor. Krista klutkor, Krista klutkor, Somiaka klutkor, somiaka klutkor, klutkor. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पद्विदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या चोर वैवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोल्यापणान आमकां फावो कर. आनी ह्या उतीर संवसारान सुर्गीच्या सदांच तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजाच्या कारभाराक सुरेस्पर अशें सांगता, तुजी जुट्टी वेलो हांव तुका निकलावंक वेता. तुज्या नाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा आलियेकमांक हिकीमाच्या पुताक आपयतलो. तुजी राजकी वस ताका घालतलो. तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या आदीन करतलो. जेरुसल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्यांचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापाच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचो श्वासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सुरेस्परा. तुज्या हाताचे रोसणेक सोडूं नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सुरेस्परा. तुज्या हाताचे रोसणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचे रोसणेक सोदूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलय. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचे रोसणेक सोडूं नाका. सगळ्याहून श्रेश्ठ सुरेस्पर तोरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गर्वान भरलेल्यांक तो वळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोसलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचे रोसणेक सोडूं नाका. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटे वेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल समदील देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोडून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां. सगोट
ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला ताका सासणाच्या सासणांक मोहिमा आमेन. देवाचें उतर हे उद्गाराक आमी गीत गावया. P8 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले. Sorvespor, Jesu bapacie to tu, tacia moga dziko moca. Jesu karo katus batu, amka bapa shiva moge. Sorvesporakso, iso. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. फिलिपाचे सेजाराच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुवांव, तर कोण एलिजा, दुसरी जेरमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, शिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर चोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितले स्वर्गार बांदलोले जातले आनी तूं संवसारान सोडशी तितले स्वर्गार सोडलोले जातले. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी नाकात जावं शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, एक दीस एक तोरणाटो आपल्या घोड्यार बसून एका शारांत वेतालो आनी शारांत वेता आसतना ताका एक भिकारी सांपडलो. भिकाऱ्याक आदार दिवंक तो देंवलो आनी तेन्ना त्या भिकाऱ्यान त्या तोरणाट्याक आपल्याक शारांत व्हर म्हूण ताचे लागीं मागलें. दोगूय घोड्यार बसून शारांत पावले. शारांत पावताच हो भिकारी ह्या तोरणाट्याचेर कोलपलो, ताचेर वायट उलोवंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, हो घोडो म्हजो आनी ह्या तोरणाट्यान तो चोरून आपणाचो केला. तांचे मदें उजूच जाली आनी हो तांचो तोंटो राजा फुड्यान पावलो. तर राजान अशें चिंतलें की आपूण हो घोडो आपणाशी दवरतलो आनी दुसऱ्या दिसाक ह्या भिकाऱ्याक आनी तोरणाट्याक आपणाशी आपयतलो. आनी हें ताणें केलें. राजान हो घोडो घेतलो आनी आपणाशी जायते घोडे आसले तांचे मदें दवरलो. आनी दुसऱ्या दिसाक हो भिकारी आनी तोरणाटो येतूच ताणें दोगांयकूय म्हणलें, हांगा सोबार घोडे आसात, तर तुजो घोडो हुंयचो तो तूं विचून काड. घोडो भिकाऱ्याचो नाचलो. तो सगल्या घोड्यां मदें सोदूंक लागलो पूण ताका आपणाचो घोडो हुंयचो तो मेळूंक ना. मागीर तोरणाटो आयलो. तोरणाट्याक घोड्याची वळख आसली. तांचे मदें संबंद आसलो. कितलींच वर्सां तो ताचे बरोबर आसलो.
जायते गोडे थंयसर आसले, पूण ह्या तरणाट्यान आपलो गडो खंयचो तो एकदांच विचून काडलो. बाबा भयणीनो, ही एक ल्हान काणी पूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां जायतें कितें शिकयता. आयज जेजू ताच्या शिसा लागीं विचारता, लोक आपणाक कोण सो धरतात? हें जेजू सेजाऱ्या फिलिपी ह्या गांवांत विचारता. सेजारे फिलिपी गांवांत लोकां मदें जायते दुसरे धर्मूय आसले आनी जायत्या दुसऱ्या धर्माकूय ती मानताली. तर ह्या घरान हे सुवातेर शेजाऱ्या फिलिपी जेजू तांकां विचारता, लोक म्हाका कोण सो धरतात? आनी लोकांक जेजूची तितली खोल वळख नासली. गोडेक जेजू मिलाग्री करता आसतना गोडेक ती ताका वळखतात, पूण केन्नाय ताची शिकवण गोडेक ताणें आयकल्ली. ह्याच खातीर ती म्हणटात, तो एक प्रवादी आसतलो, वो घोडेक तो स्नान जाता जुवांव, वो एलिजा, वो आनी कोणूय आसूं शकता. आनी तेन्ना जेजू ताच्या शिसांक विचारता, हें जालें लोकांचें, तर तुमी म्हाका कोण सो धरतात? सिमांव पेद्रू जेजूचो खोल लागशिल्लो इश्ट आसलो आनी जेजूची खोल वळख ताका आसली. इतलीं वर्सां तो जेजू बाराबर भोंवलोलो, ताची शिकवण ताणें आयकल्ली, तो मिलाग्री करता तें ताणें पळयल्लें. आनी ह्याच खातीर तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबा भयणीनो, आमी शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार जायतो लोक जेजू विशीं जायतें उलयलो. कोण म्हणूंक लागलो, तो प्रवादी, तो मिलाग्री करपी, तो देवाचो पूत, तो सोडवणदार, वो तो बरो गवळी आनी तो गुरुजी. तर दुसऱ्यांनी म्हणलें, तो पिसो, ताची मोत उडल्या, तो देंवचाराचे पदवेन ह्यो मिलाग्री करता. कोणें म्हणलें, तो पोटयो, बेबदो, दोन वसुलदार आनी पातक्यांचो तो इश्ट. तर आपणाक सोबता आनी आपणाक बरें दिसता ते भाशेन तांणी जेजूची वळख घेतली. आयज जायत्या लोकांक ह्या संवसारांत जेजूची जायत्या भासांनी वळख आसा. बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायते रिट्रीट सेंटर आयल्यात, हिलिंग सेंटर आयल्यात, प्रेयर ग्रुप्स, प्रेयर मिटिंग्स, डिलिव्हरन्स सेंटर्स हे जायते उप्रासल्यात. खंय खंय ते आमकां मेळटात आनी ह्या सुवातेर जेजूची वळख दितात. जायते बरें हांगासर जाता, पूण जायती चुकीची समजणी हांगा मेळटात. सगळे कडेन वांकडे शिकयतात अशें हांव म्हणना, आनी हुंयच वायट शिकयतात, वांकडे शिकयतात अशेंय हांव म्हणना. दोन उदाहरणां हांव तुमचे मदें दवरतां. जायते पावटी कोणूय आपल्या जिविताचे त्रास ह्या रिट्रीट सेंटरांत वो खंयसरूय घेवन येयल्यार तांकां जो कोण रिट्रीट दिता तो जायते पावटी सुटकेच्या पुस्तकांतली 23-22 7वी वळ तांकां सांगता. आवय बापाच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्याच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिणकेक लेगून तो कास लायता. घोडेक तुज्या शेपायन वो तुज्या बापायन वो तुज्या पुर्वजांनी कितेंय वायट केल्लें आनी हाचो परिणाम तुजेर बसला आनी हाकाच लागून तुज्या जिवितांत वायट येता. तर बाबा भयणीनो, ह्याच पवित्र पुस्तकांत आमकां हिंवूय उतरां मेळटात. दुसरी सुमोर्द 24-22 16वी वळ. भुरग्यांनी वायट आदारला त्या विशीं आवय बापायक मरण फावो जावं न्हय. जोण एकल्यान आदारला ताकाच मरण फावो. इसेकियल प्रोवेदाच्या पुस्तकांत 18व्या वेस्वरांत आमकां मेळटा, बापायचो गुन्यांव पुताचेर पडचो ना आनी पुताचो गुन्यांव बापायचेर पडचो ना. प्रमाणीक मनशाचें प्रमाणीकपण ताचेंच जातलें आनी नोश्ट्या मनशाचें नोश्टेपण ताचेंच. तर त्याच पुस्तकांत दोन भाशेची शिकवण आमकां मेळटा. दुसरें उदाहरण, जायते पावटी असल्या रिट्रीट सेंटरान घोडयेक तांकां सांगतात, सुटकेचें पुस्तक 20-22 3 आनी 4 वळ. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात, मुर्ती घडोवं नाकात. आनी असली शिकवण घेवन जायत्या आमच्या क्रिस्तांवांनी आपल्या घरांत ओलोतरीत आसलेल्यो सायबिणीच्यो देवाच्यो मुर्ती काडल्यात.
तर त्याच पवित्र पुस्तकान लोक गंटीच्या पुस्तकान 21व्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा. जेन्ना इस्रायल पोरसां कोश्टोतालीं दुयेंत आसली तेन्ना देव मोसेसाक एक पितूळचो सोरोप उबारूंक लायता. आनी जितलो लोक ह्या पितूळच्या सोरपाक पळयता तितलोय लोक वाचता. 2 वेगवेगळ्यो शिकोवण्यो आनी त्याच पवित्र पुस्तकान. बाबा भयणीनो, आयज पोतरांचेर व्हिडियोज, टीव्ही, इंटरनेट हाचेर आमकां जायती शिकोवण मेळटा. आनी दुसरी शिकोवण आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तकांतलीं वाक्यां वापरतात आनी जायती वांकडी शिकोवण दितात. तर आमी कोणाचें आयकुचें काय? कोणाक पदवी आसा ह्या पवित्र पुस्तकांतली शिकोवण सारकी ती शिकोवण शिकोवंक? हाचो जबाब आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. जेजू सिमा पेद्रूक म्हणटा, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. तर बाबा भयणीनो, ही पदवी देवाची, जेजूची आनी धर्माची खरी वळख दिवंक पवित्र सोबे कडेन आसा. आनी ही पदवी जेजून पवित्र सोबेक दिल्या. पदवी नासलेल्याची शिकोवण आयकून जायतो लोक आयज त्रासान पडला. जायत्यांनी क्रिस्ती धर्म सोडला. तर बाबा भयणीनो, ही पदवी आमी मागून घेवंक जायना. ती आमकां देव दिता. आनी हेंच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. देव शेबनाची पदवी काडटा आनी एलियाकीम ह्या बऱ्या मनशाक दिता. आनी तो ताका म्हणटा, दाविदाच्या घराण्याची चावी तुज्या हातान घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. तर असल्या संदर्भांत जायती शिकोवण मेळटा तेन्ना आमचो जबाब, आमचो क्रिस्तांवाचो जबाब कितें जावचो काय? पयले सुवातेर कोणूय जर देव रागिश्ट, सूद घेवपी, खास्त लावपी, दुसऱ्याचें वायट करपी अशी शिकोवण जरी तर दिता, ती शिकोवण आमी कुशीन दवरूंक गरज. कित्याक देवाची खरी वळख जेजून दिल्या. आनी जेजून आमकां सांगलां की देव मोगाळ, काकलुतसार, भोगसण्याचो, नितीवंत. असली शिकोवण जरी तर कोण दिता ती आमी शिकोवण मानून घेवया. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर आमी वाचुया. कित्याक जितले पावटी आमी देवाचें उतर वाचतल्या ह्या शुभ वर्तमानान कितें आसा, देव कोण, जेजू कोण, आमचो धर्म कितें हाची वळख आमकां मेळटली. मागीर कोणूय कितेंय शिकोवं, आमचें पवित्र पुस्तक कितें आमकां सांगता हाची आमकां जाणविकाय आसतली. आमी मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवाच्या उतराची मोडणी जाता. तर हें आमी चीत दिवन आयकुया. तातूंत देवाची जाणवायेची गिरेस्तकाय एक यादनीक आमकां उक्तेपणी सांगून दिता. आमच्या घरांनी घोडेक जिविताचो प्रकाश वो डेली फ्लॅश असले जायते घोडेक मॅगझिन्स वो पुस्तकां आसतलीं, ती आमी वाचुया. तातूंत लिपलोली आसा ती जाणवाय आमची करुया. जायते पावटी भाव भयणीनो, हे आमचे धर्म प्रांतीक पवित्र पुस्तकाचें केंद्र शिबिरां घडोवन हाडटा. ही शिबिरांत आमकां पवित्र पुस्तकाची खोल वळख मेळटा. तर आमच्या गांवांत असलीं शिबिरां जाता तेन्ना आमी तातूंत वांटो घेवया. कोणूय आमकां कसली वांकडी शिकोवण दिता तेन्ना फिरगोजेच्या यादनी कडेन तांची बुद्ध घेवया. आमचे लागीं आयज सगल्या कडेन मोबायल आसात. कितेंय मारल्यार थंयसर मेळटा. तर असली वांकडी शिकोवण जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी ती सोदुया, इंटरनेटाचेर मारुया आनी थंय आमकां ती मेळटली. हो घोडेक आमकां यूज करूंक कळना जाल्यार आमची भुरगीं आसात, ती शिकलेलीं आसात, तांचो आदार आमी घेवया. शेकी सगल्याचें आयकल्या उपरांत जेजू जोण एकल्याक आमकां जेरूल हो प्रश्न करतलो. ही तुवें सगल्याची दुसऱ्याची शिकोवण घेतल्या, पूण तूं म्हाका कोणसो धरताय? आमचो जबाब कितें काय?
भावार्थाची उसारणी आमी पुरगोट करुया. सोतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबावलो आगवार मारिताय जल्मलो पोंचकात आनी कुस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजवाडाक बसला तुयें जिवें मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सोतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुस्तबे भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जायती मागणी घेवन आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या क्रीत भाशेनी मागणी आमी बापा मुखार घालुया. आयज जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थांत अदीक आनी अदीक तीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. जायती पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थांत जियेता तांकां त्याच भावार्थां खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माच्या पोरचेन आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जनवाय मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जनवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरचेन खऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज जायती पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरचेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोबता तसलें करूंक देवाची जनवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. मोगडापा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आमकां फावो करूं म्हणून मागता. जेजू आमचो एकलोच देव तोच आमचो सुरवंडार आमच्या जिविताचो रोचणार आनी दोनी म्हूण ताका आमी सदांच मानून घेवंक तूंच आमकां तुजी कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी खंयन करुया C25 पेज नंबर 39 C25. संसारातली सर्व
भावांनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविधार देवपाक मानतात असलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दोयाडपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार सासनाचे देवा सोर कडेन सोर तायम तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपले मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उकोडली आमकां दारां सुर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, पवित्र, पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा क्रस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमचेर विस्तारलेचे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां ज्येश्ठा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धरून दुतांनी सर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंतुरान वैभ तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणेर पडोवंक नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोसकाय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन वतरायकता. तर आमकां जोदार काकलो सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोत्री आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी जी खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जी आतां राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेंडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेंडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेवटेच्या जेवणाक आपुल्यान तीच आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात तुमचे भितरूचे म्हाका फावना पूण जेवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमी गायन करुया D40 पेज नंबर 69 D40. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडेस्त ओत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत गावया F23 पेज नंबर 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वायट कोतल्या
suya, tus manang